सर्वेश्वराच्या दुधानो ताका मेळो घेया ज्ञाताच्या स्वागतीरून परमेश्वरा दिंदो गरा सर्वसोविशी सर्वेश्वरा ताका लागोय आणि निरंतर प्रभाव आशीर्वाद मम्मी वचून येता म्हणे पुता वचून आयलोय पुता कसं केलंय पुता कसं आयलोय तुमच्या बाईला
मुझे नहीं सगळं आज तसे त्याने मागा सताक जाग समझो हमको मरो मुदा कहीं नहीं जे तू समझे के तू मेरा तू बिना जे तुझे वर्ची मुझे तुझे जे तू मग घरात या गोड जे मग जाय म्हणलं सगळं करत तू तू काम सांगले या गोड मका म्हणलं पैसा पहिला दुका होता कच्चे जायचं दुकानी सगळं करत दुका होता आपले सदाय बसून जिंबता आणि सगळं बघा सगळे जात करत नसताना ओळख करून म्हणे किती वाईट मिळाली ऐकून सीधा त्याच्या कामात काय दिना तर पाठी झालो तेव्हा आमच्या तुम्ही सक्कट जात का त्याच्या कामात तुका बोलून घेतात तुझी स्तुती जी तुझी
muslim bukitan jamji pagamos maniam ka dale prodira ka puraitan gayam kaniwa Bagaimana mereka wajib apa yang akan dikerjakan? So this program saya dari Australia, macam cuma kamu boleh sendiri berada di kamu, baik dan baik dari mana. Bagaimana mereka wajib apa yang akan dikerjakan? Jangan pernah coba ramai. Bagaimana jawab saya yang dikatakan yang datang jalan jalan ramai. Bagaimana jawab saya yang mengkopiakan dengan asalnya jalan jalan ramai. Bagaimana jawab saya yang mengkopiakan dengan asalnya jalan jalan ramai. Syaitan sedang bertanya. Sasna sovishe servish puratakalamoy anirandar pradas tajir vangai Sasna sovishe servish puratakalamoy anirandar pradas Kushi,
आमच्यानी सगळ्या संसाराच्या पत्रांच्या प्रेमात असो आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर 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 संसाराची कापड कर आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर सगळ्या संसाराची कापड कर हे भगवंता देवा हे भगवंता आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर हे भगवंता देवा हे भगवंता सगळ्या संसाराची कापड कर भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा संसाराची कापड कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा संसाराची कापड कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा संसाराची कापड कर कृष्णाच्या बापा तुका बेटे जाती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या सोडून जेजू ख्रिस्ताची कुड्या निरगत आत्माने देखून कठीण कष्टांच्या पाशावरी पार 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 आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर कठीण कष्टांच्या पाशावरी पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर कठीण कष्टांच्या पाशावरी पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर कठीण कष्टांच्या पाशावरी पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर कठीण कष्टांच्या पाशावरी पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर कठीण कष्टांच्या पाशावरी पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर कठीण कष्टांच्या पाशावरी पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर कठीण कष्टांच्या पाशावरी आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर कठीण कष्टांच्या पाशावरी पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड
आमचे सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवर पार आमचे सगळ्या संसाराची कापड कर कठीण कष्टांच्या पाशांवर पार आमचे सगळ्या संसाराची कापड कर कठीण कष्टांच्या पाशांवर पार आमचे सगळ्या संसाराची कापड कर आमचे सगळ्या संसाराची कापड ताचे अपराध आणि पदका मोगोस तुझ्या सगळ्या आमार जिवीत आणि ससनाचे राज जोडून क्रिस्ता आमच्या समियावरवी या तुकेस कुटपा पासत आम्ही मागया काकुलटीच्या बापा सर बुजून धरा देवा तू सासनीक मोगान आमची जतन करताय आणि मोद असो काळो को जिविताच्या उजवळात बदलताय दुःखान सुटकतल्या तुझ्या साकराचेर तुझे दिष्ट घाल म्हणून आम्ही कंतेपणे प्रार्थना सर्वेस्परा जा तू आमचो आसरो आणि बोड आणि या दुःखाच्या काळोखात आणि वेळा पादाव तुझ्या मुखामाळच्या उजवाडाक आणि शांतीक आमकां उभार तुझ्या पुतान आमच्या सुम्यान आपण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुन्हा जिवन जावन नव्यान जिवीत आमकां दिलें आम्ही ताच्या शिक्षण अवश्य कर आणि या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर दुःखां पुसून वेतली थंय आमच्या भाऊ बहिणीकडे आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सुम्यावरवी आमच्या बापा सगळींच्या Namaan Muriye, Kurban Muriye, महिमा Bapa kani puta kani poizatya Sasna Sovishe
Angale, kita umbai rotami kundeksen. Koni kono jane, kono ani samsa. Punya bala. Ini masa yang pasti. Ya itu. Ini masa gue tadi masa udah luar. Ya Golsa Haji Burgo Astana Sanje Auke Talo Talo Korea El Akhir Keturtan Gaya Wetana Mai sotalo po Ingir muja Sausaran lo muzo Kelto antelo Sergi maeso Talo ay kata Ni toltekerku Imaberi Rodong Amata Prabu
देखूं ना तुका आमी तरी मोगा मी तुझो करता पळेव ना तुका केदारी आमी पातयेता तुझे देवर वस्ता तो तुझ्या उतरा प्रकार सोलसो ना तो मरण पळसो वाटेली तो नव्या जिवितासो सोम्या कोणाला वचू आमी तुझे तया सादुत्रा जिविताची देखूं ना तुका आमी तरी मोगा मी तुझो करता पळेव ना तुका केदारी आमी पातयेता तुझे देवर वस्ता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आसमे जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मरणांत आमचे जिवीत अंत्य जायना पूण एक नव्या जिविताची सुरवात थंय जाता. मरण आमकां अंत दिना पूण एक नवी सुरवात दिता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचो मोगाचो भाव प्रितम हे नवें जिवीत ताणें येदोळस आरंभ केला. क्रिस्त थंय एकवटून जिवंक आनी बापा संगी निरंतरी तो अनुभव भोगूंक ताका देवान ल्हान प्रायरस फावो केला. ताका अंतीम आदेवस मागूंक ताच्या आत्म्या खातीर मागोंक आनी प्रत्येक तरण ताच्या कुटुंबाक आवय बापायक बाबाक आमी बुजवून दिवंक हांगासर आयल्या. कोणा लागीं वचून सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तो सर्वेस्वर देव मात्र आमकां नवें जिवीत दिवंक शकतलो शिवाय बुजवून दिवंक शकतलो शिवाय दुसरी कोणूच आमकां बुजवून दिवंक जिवीत दिवंक शकचे नात. त्या देवाचो मोग अनुभव आमी ह्या येवकरिस्ताच्या मेसा भोंवती आसां. आमी केल्ल्या स्वपातकांची दूख धरया जुजलाचे बक्षाने मागून ह्या मिसाच्या बलिदान पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमकां सता आमी तयार करया. कालत्या काळजान सर सांगता म्हणया हांव पत्की सर्पदूतार देवा आनी तुमकां बाप भयणीनो मुसकुण्या उसर सांगता मनात सर वाटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पत्कां केल्या. ह्या पासून सगळ्यांचा संकार म्हळ्यार आनी तुमकां बाप भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista
सर्वपदवीदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण भावार्थान आमी वळखून घेता. ताचे सवे मरण गेल्ल्या प्रितम मेनेझस आमच्या भावाक ताचे वरवीं संतोषान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. सांपा उलोवन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले. तवळ ताच्या मरणांत एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतले. हे तुमी नेनान तशें आसता बापाचे महिमे बरे सत्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो. तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मरिफात आमकां क्रिस्त सभेन केपिल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटेले केल्यान. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी बरो जाल्यार ताच्या जिवनपणांतय आमी भागीदार जातल्या. पदकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पदकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सायमूर क्रिस्त सांगाता आमी कुर्सायला म्हूण आमी जना. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पदकाच्या बांदपासून सुटता. आमी क्रिस्त सांगाता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवे जिवंकी पावतल्या म्हूण आमी सत मानता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला, तो परत्यान मरणा म्हूण आमी जाणा. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. देवाचे उतर हें Sambandha
सांभाळून म्हाका Sergani भीतुमेच्या दर्यान तुझी स्तुती करता किया राजाचे गुलाम तुवें उगड्याय सर्वेस पोराजय सर्वेस जय 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 सर्वेस पोराजय सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या खट्टे नावाचे सुवाते पावताच थंय जेजूक ताणें कुर्सार मारलो आनी त्या दोग अपराध्यांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक कुर्सायलो काळयल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर तो दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टावंक लागलो तुकाय तीस शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेना इवे आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्याक फावो जाल्लें तें मेळना पूण आणी कसलीच सुका धरली ना उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो जेजू तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवरूं जेजून ताका सांगलें हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलो देवाचे उतर हे आकाणी तुका क्रिस्ता जिवंत क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एक राय ताच्या आरामाने भोंवती एक व्हडलें फुलांचें गार्डन ताणें आसा केल्लें त्या फुलाच्या वट्टांत एक पटी ताणें व्हडलो पाशार केल्लो आसतालो एक पटी एका संजेच्या वेळी वो राय त्या फुलाच्या वट्टांत पासाळी मारता आसतना चलोवन वता आसतना त्या फुलांच्या वट्टाचो काम करचो कामेली कडेन म्हणटा तें एक व्हडलो गुलाब सुवीत आसलो गुलाब तरुणो गुलाब बंगो तो म्हाका जाय म्हणटा आसतना कामेली म्हणटा राया ह्या वट्टांत दुसरीं फुलां आसात आकर्शीत फुलां आसात थोडीं ल्हान थोडीं व्हडलीं थोडीं रंगाळ रंगाल त्या नमुन्याची पूण हो गुलाब तुका आनी तोय बोंगो आनी की फुलोवंक ना तो कित्याक तुका राय तो जाय राया म्हणटा आसतना राय म्हणटा ना म्हाका दुसरीं आकर्शीत फुलां रंगाळ रंगाल नमुन्याचीं फुलां ती म्हाका जाय
पूण तांचे मदें हो बोंगो गुलाब आनी फुलोवंक ना तो हांव त्या फुलांच्या वाजांत दवरीन जाल्यार त्या फुलांच्या वाजाक आसची सबाईस दुसरी. मोगाचे न्हू आयच्या ह्या मोरणाक आमकां अर्थ दिसना जावं भोगूंक पुरो. ह्या मोरणाक सवालांक जावप आमकां मेळचें ना जावंक पुरो. कित्याक प्रितम फुलुल्लो बोंगो न्ही तो एक आनीकी फुलोवंक आसचो तरुण बोंगो पूण देवान ताच्या राज्यांत दुसऱ्या सांत भक्त संगती दुसऱ्या आकर्षित फुलां संगी तो बोंगो दवरून भोशा ताच्या राज्यांत ताणें परजळचें म्हणल्या खातीर ताका आपणून गेला. हांवें सांगलें बरी मरण जिविताचें अंत्य न्ही बगार एक सुरवात. मरणांत आमचें क्रिस्ती जिवीत अंत जायना पूण एक नवें जिवीत आरंभ जाता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकले प्रमाणे जेजू पुनर्जिवंत जाला. मरणाचेर ताणें जैत वेलां आनी आमकांय पुनर्जिवंतपणाचें देणें ताणें आमकां बसयलां. ह्या मरणाक अर्थ मेळचे जाल्यार ह्या कुटुंबाक आमी बुजोवन दिचे जाल्यार जेजू मात्र दिवंक शकतलो. हो आमचो वावडतो मात्र आयच्या ह्या मरणाक अर्थ दिवंक शकतलो. जेजू जिवंत जाला आनी त्या जिवंतपणांत आमकां सगळ्यांक वांटिली जावंक ताणें आपयलां आनी तो वांटो आमच्या मोगाच्या प्रितमाक ताणें फावो केला. हो बावडतो मात्र मोगाचें न्हू आमकां बुजोवन दिवंक शकतलो शिवाय दुसरें कोणीय कितलीं बरीं उतरां आमी दिल्यारय ह्या कुटुंबाक बुजोवन दिवंक शकचे ना. जेजू जिवंत जाला आनी आमी क्रिस्तांव त्या जेजूच्या जिवंतपणांत वांटिले जातले म्हणलो एक मात्र आमच्या बावडतो अंश आज ह्या मरणाक अर्थ दिवंक शकतलो. उपदेशक ग्रंथांत अध्याय 3 वळ 1 आनी 2 अशें म्हणटा हर एक वस्तूक एक काळ आसा. एक काळ जल्मोंक एक काळ मरोंक एक काळ रडोंक एक काळ हांसोंक एक काळ दुकान आसूंक आनी एक काळ नासून आसूंक. आमच्या बाबाक प्रितमाक हें मरण हें नवें जिवीत बेगीनच पावलां पूण आमकां सगळ्यांक एक दीस मरूंक आसा म्हणलें आमी उडासक दवरचें आनी ताचे संगी आमी एक दीस थंय पावतले परत तो आमचो एकवट मोग देवा संगी आसतलो. कीर्तन 90 म्हणटा आमच्या जिविताची अवधी 70 वर्सां पूण बोळबाळेकी आसल्ल्यांक 80 आनीकी गोठान आसली 90 वर्सां वा 100 वर्सां जिवंक पुरो. पूण चड करून ही सगळीं वर्सां हाडटात आमकां कश्ट आनी दूख. सगळींच तीं वर्सां सरतात आनी आमी नास जाता. आमच्या जिविताची अवधी 70 वर्सां पूण प्रितमाक फकत 20 आनी 7 वर्सां मात्र. पूण ही सगळीं वर्सां मोगाचें न्हू आमकां दिता कश्ट आनी दूख. आसा एक गांव त्या गांवांत ना दूख ना कंत ना कश्ट आनी तो गांव जावन आसा देवाचो गांव देवाचें राज्य देवाचें घर. त्या घराक आज आमचो भाव प्रितम पावला
एका वाटेन आमी संतोष पावंक जाय आमचें हें दुखाचें कोंड हांगा आसचें ह्या संवसारांत आसचें जिवीत आमचें दुखाचें कोंड त्या दुखाच्या कोंडांत सुटका मेळोवन आज प्रितम थंय आसा बापा संगी ना आकांत ना दूख ना कश्ट ना कसलेंच थंय बागेच आसतलें सूख आनी संतोष सांत पावलो आमकां सांगता हे मरणा खंय आसा तुजें जैत हे मरणा खंय आसा तुजें कूस पाता कस मरणाचें कूस पूण आमच्या समे जेजू क्रिस्त मरिफात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्ग आनी स्तुती आमी मेल्यारी जियेल्यारी जेजू थंय जियेतलो म्हणटा सांत पावलो आनी जेजू जावन आसा जीवन आनी जिवंत कोण ताचेर पती येता ताच्या मांस आनी रगत खाता तो ससनाक जियेतलो प्रितम आमी जाणाव भक्तिवंत कुटुंबांत वाडिल्लो भुरगो जायत्या तालंतांनी देवान ताका भरलें पूण तीं तालंतां संपूर्ण जावच्या पयलेंच देवान ताका ताचे सरशी आपोवन व्हेला तर मगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या मरणाक आयिल्ली आमी हांगा सगळीं हजर आसलीं थोड्यो संगत्यो आमी शिकया पयल्या सुवातेर आमचें जिवीत हांगा आसलें सासणीक न्हय शाश्वीत न्हय प्राय जावंक पुरो प्राय जायनासतना जावंक पुरो भुरगीं जावंक पुरो युवक जावंक पुरो पूण देवाक केदाळा खुशी आसा की त्या दाळा ताणें आमकां आपयत आमी म्हणूंक पुरो आमची जागृत आमी केल्यार कांय जाता ना कोण ना म्हणून तें खरें पूण जेजूचें तें योजन जेजूची मांडावळ आमी नेनाव जायते पटी एक्सिडेंट जाल्ले कांय जानासतना बचाव जावचे आसात जायते पटी मार्गार सोडून वयचे एक्सिडेंट जावन मरचे आसात जायते पटी आमी चिंतिनातले बरी थोडे पटी व्हडल्या अवघडान शिरकल्ले बचाव जाल्ले आसात पूण जर तर आमी देवाचें योजन देवाची मांडावळ आमी मागण्यांत जर तर पारखितम जाल्यार खंडीत जावन आमी म्हणटले आमी कितले प्रयत्न केल्यार देवाचें योजन त्या देवाच्या योजनाक विरोध जावंक कोणूच शकचो ना आमी कितले मागणें केल्यार कितलें आराधन केल्यार जर तर देवाक त्या मोंग्याची ताका जर तर गरज आसा जाल्यार तो खंडीत ताचे संगी तो आपूण व्हरतलो देखून खंडीत जावन प्रितमाची पदकां बुकसून ताका ल्हान अवधी ताणें दिल्ली जाल्यार खंडीत जावन त्या अवधींत बोशा ताणें करी जाल्लें कर्ण आज देवा संगी तो संतोश भोगतलो तर मोगाच्या भावनान भयणीनो आमचें जिवीत शाश्वीत न्हय आमचें जिवीत तात्कालीक हर एक दीस आमी देवाचें उतर प्रमाणे आमचें जिवीत जिवन आमचें क्रिस्ती जिवीत बरें जिवन जर तर आमी आमचें जिवीत ह्या संवसारी देवाच्या उतरा प्रमाणे दियतून जाल्यार जेजू केदाळा येवन आमकां आपोवन वता जाल्यार आमी तयार आसतलो तर म्हाका भावनान भयणीनो ह्या कुटुंबाक आमी बुजवण दिता आसतना प्रितमाच्या आत्म्या खातीर मागता आसतना आमी आमचो भावार्थ जिवन जेजूचेर सोडोवया आनी त्या भावार्थान जिवन आमच्या घरा कुटुंबांनी सत्संबारा क्रिस्तव जेजून जियेल्ल्या त्या पुनः जिवंतपणाक साक्ष दिवन आमी सदांच जिवंक प्रयत्न करया सगळे आमी उबे रावन आमची प्रार्थना देव बापाक उबारया मगच्यानो आमचो मोग करच्या बापा लागीं आमच्या देवादीन जाल्ल्या भावा प्रितम पसत आनी आमच्या हेर गरजां पसत आतां आमी प्रार्थुया ह्या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सेवा कर आमचे फुडें गेल्ल्या गवळ्यांक धार्मिकांक आनी भावार्थ्यांक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी म्हूण मागता तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमकां सर्वांक जिविताचे देणे दिवन
तुज्या अमर जिवितांत आमकां भागीदार केल्याय. ह्या जिविताचें मोल समजून सदांच तुजे ते उपकारी मनान जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. ह्या संवसारांत अंतरलेल्या आमच्या भावाक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी आनी तुज्या भक्तां सवे ससनाचो संतोष भोगूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या भावाच्या मरणा मरिफात दुखेस जाल्ल्या ताच्या कुटुंबाक तूं बुजय आनी तांचे दूख थांबोवंक बोळ दी म्हूण मागता. हे घडये मरणाचे तणीर आसलेल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता. अवघडाक बली जावन अवचीत मरण पावल्ल्यांक आनी फावो ती तयार नासतना मरण पावल्ल्यांक तूं तांचो आसरो आनी आदार जा म्हूण मागता. सगळ्यांच्या बापा आमच्या बाबाच्या मरणात थंय दुखेस चल्ल्या आमकां सर्वांक आदार आनी भरोसो जा. आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगातावन केदींच वेगळीं करिनाका. बगार सदांच तुज्या गोपांत आमकां सांबाळ. आमकां तयार केल्ल्या सर्गा राज्यांत आमी येवन पावोशें आमकां तुजी कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदुदार देव बापाक मानतात असलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा तुज्या साकरा प्रितमाचे सोडुणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेसूक आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो तर तो ताका दयाळ मनसुबीदारी कसो आतां मेळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सब उद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सब काळी आनी सब तें जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण. ताचे उदेशी देवदूत तुका प्राणिपात करतात आनी तुजे मुखार ससनाच्या ससनाक संतोसतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून
निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेच पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरून ससूंक कृपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. बरोबर धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पर जळीत मुखां मोळ पळय फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरी देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत जुजेती सोपती, भाग्यवंत धर्मदुतां, भाग्यवंत विशेन पालोटी आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजी उदार काकोतीन सर पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पळोवना, तुज्या उदारणास म्हाका भलायकी मेळटली.
स्वागत सर्गीराया दुर्बोड्या कर्जन मुझा जीविता कुबाराku pesagora wandanye Krista स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोड्या कर्जन मुझा जीवो मुंडो तू जीविता पत्कारच्या पासांगो माकारता प्रकाशी सूर्यो तू उसवाड वांदाय जीवी मुझे नंदन करताय जीविता कुवारा कुर्पेसा गोरा वंदन्ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोड्या कर्जन मुझा गौडी तू शेड्या ग्राताय वस्व्या सोरोवा कोरून पायताय जीविता जर तू ताण बागयताय सर्गीच्या सुका ओरून पायताय जीविता कुवारा कुर्पेसा गोरा वंदन्ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोड्या कर्जन मुझा Sonia asuji gerba kerjaan sedang तुझी सेवा biar kekal sampai hari bisa hadir sama segiraya जीविताku वरा कुर्पेसा गोरा वंदन्ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोड्या कर्जन मुझा जीविताku वरा कुर्पेसा गोरा वंदन्ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोड्या कर्जन मुझा
प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, ह्या आमच्या संसाराच्या पयल्या वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण आमकां तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेल्या आमच्या भावाक ससनाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. निमाणे अर्पण आनी विदाई. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो वावरताचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासून प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची प्रितमाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भगिवंताच्या जम्यांत मेळूं. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पथकाच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार सस्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगिवंताचो सांगात ताका फावो जावं. आमेन. म्हजो बाप्पू खंय गेला? बाप्पू न्हीद लागी? बाप्पू कित्या उलयना? जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी दुखेस्त कुटुंबाच्या सांद्यानो. जुआंचो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक संवसारी ताणें दिलो आनी ताचे उपरांत आमी पळयता संवसारा खातीर जेजून आपणाचेंच बलिदान जावन दिलें. केवळ 30 आनी 3 वर्सां क्रिस्त जियेल्लो, पूण मरणांत जिवंतपण आसा आनी जिवंतपणाक अर्थ आसा म्हूण ताणें शिकयलें. देखूनच जेजून सांगलां, हांव जावन आसा जीव, जिवीत आनी पुना जिवंतपण. जो कोण म्हाका सतमणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो. जेजूच्या ह्या उतरांचेर बरवसून देवादीन जाल्ल्या आमच्या मोगाळ भावाक प्रितमाक निर्जीव कुडी बोवारी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्या वसता ताच्या संवसारी जिविताक आदेवस मागून ताका अंतीम नामान फाटोवन श्रद्धांजली अर्पण करच्याक हांव तुमचे समोर हजर आसा. प्रितम रॉल्सन मेनेझेचें नांव पोरच्या डिसेंबराच्या 18 तारखेर येतावन सगळ्यांच्या काळजा मनांत खंचून गेला. ताच्या अवघडाची खबर आयकनातलो वा वासिनातलो मनीस आसचो ना. असलें एक घडीत खराळ घडीत आमकां समेस्तांक सावलाच्या गोंदळान शिरकोवन घाला. चिंतना रडयता. तांच्या कुटुंबाक दिल्ली बुजोवन थोड्या वेळाक तांचे दूख थांबोवच्याक यशस्वी जाता जाल्यार ह्या मरणा निमती सस्नीक वेगळ्या छरान ताणें भोगिल्ली ती आडूक दूख मात तवळ तांकां उडासा सवय दसून रडोवंक करता जाल्यार क्रिस्ताच्या जिवंतपणाचेर वावर्त आनी बरवसून दवरून जियोच्या आमकां हें दुखाभरीत घडीत भावार्थी दृश्टीन पळोवन ताच्या कुशेक कल्तिमान घालूंक शिकयता. देवा, तुजी खुशी जावं, तुजें नांव वर्तें जावं. जल्माल्या हर एका व्यक्तीक मरण आसा तें खंडीत. आस्वदकाय, अवघड, अनाहूत फकत एक कारण मात. फार्ला पिरगजींतल्या नितेदार वाड्यांतल्या माने सिल्वेस्टर आनी मानेस्तीन रुफिना मेनेझेस हांच्या देवबिरांतीच्या कुटुंबांत सर्व मोगाचो जावन फुल्लें फुल प्रितम दीस बुडच्या पयलेंच बावन पडलां. हें एक दुखाचें घडी सावन आसा. आज ताच्या मरणा वरवीं ताचो डॅडी, मम्मी, दाट्टू, वणी आनी बाळ रिशोना ताच्या मोगाचें कुटुंब दुखेस्त जाल्यान खरें. आनी तुमकां आमी उतरां वरवीं मात्र बुजोवन पाठोवंक शकता तरी
ही बुजावण तुमचे थंय आशिल्ल्या दुखा मुखार कितेंच न्हय आनी तुमकां हें दूख थांबोवंक आनी तुमकां बुजावण पाठोवंक देवाक मात्र साध्य आनी तो सुदायळ आनी काकुळदार देव तुमकां हें दूख सोसून व्हरूंक कृपा दिवं दी. तुमच्या कुटुंबाक डॅडी मम्मीक दट्टूक राखून दी, सांबाळून दी आनी देवादीन भाव प्रितमाच्या निरंतर मागण्या मरिफात सर्गीचें बेसांव तुमच्या कुटुंबाक मागोवन दिवन दी म्हूण ह्या वेळार आमचें प्रार्थन जावन आसा. प्रितम रोल्सन मिनेजस आमचो मोगाळ थर्नाटो हांगासर ससनीक न्हिदेंत आसा. प्राय फकत 27 वर्सां. सभा सपनांनी भरलेलो प्रितम आज ताचें सपन भग्न जावन गेलां. कुटुंबा संगी संतोशान आनंदान फुमारून फाल्यांची माधुर सपनां गुंतून जियेल्लो प्रितम ताच्या अवचित मरणाची खबर आयकून आमचो सगळो गांव स्तब्ध जाला. प्रितमाचें जनन 1994 मेच्या 21 तारीखेर. प्रस्तुत तो इंदिरा हॉस्पिटलांत रेडिओलॉजी शिकप जावन आशिल्लो. भाव प्रितमान ताचे जिणे वरवीं सेवे वरवीं साहित्यांची मनां दादोशी केल्ली. आवय बाबायच्या मोगांत आनी जतनेकाल भावाच्या आनी वणयेच्या मार्गदर्शन पाठिंबो आनी उत्तेजना वरवीं वाडोवन तो येतलो. ल्हानपणांत खालतो सादो मायपासी सुळसुळीत क्रियात्मक भुरग्यांचो प्रकृतीचो मनजातीचो ताका विशेष मोग. पप्पाक आनी मम्मीक तो घरांत एक आदार जावन आशिल्लो. मम्मी तूं तोंड काडून दवर, हांव म्हज्या इस्कॉलांतल्यान आयिल्ल्या पुरान तें तुका हाण दिता म्हणून तो मम्मीक केदाळाय एक पाठिंबो जावन आशिल्लो. आज ताच्या डॅडी मम्मीक पूत, शोणाक भाव प्रितम, वणयेक देव आनी रिशोणाक बाप्पो ना जाला. कुटुंबांत ताचो जागो खाली जाला. आमच्या मोगाळ प्रितम वर्साच्या संख्यान ताची जिणी भोव ल्हान, केवळ 27 वर्सां. पूण आज तुमी येद्या व्हड्या संख्यान हांगासर ताच्या अभिमानान ताका आदेवस मागोवंक आयल्यात. तुमची मनां तो जिखूंक शकला आनी हाका तुमी साक्ष. खंयच्याय कामाक केदाळय तो तयार ना ह्या म्हाका जायना म्हणलें उतर आमकां ताचे तावन केदींच आयकूंक मेळनातलें. तरणाट्यांक तो एक मेल फंक्त जावन आशिल्लो. कुटुंबांत वाड्यांत फिरगजेंत समाजेंत पुरासान कश्ट लेखी नासतना निस्वार्थपणी कळनासतना सेवा ताणें दिल्या. प्रितम एक कुशाली उर्बेस्त क्रियाळ अपुर्बायेचो तरणाटो. आज व्हड्या संख्यान हिंदू आनी मुस्लीम फ्रेंड्स ताका आदेवस म्हणून हांगासर आयल्यात. DJ प्रितम म्हणून तो फामाद जाल्लो. आज तो सरकाराच्या कुशेन समकला. देवाच्या कुशेक ताणें ना म्हणूंक ना. आमच्या भावा प्रितमाक जिविताचें देणें पाठोवन ह्या संवसारांत अपुर्बायेची एक जिवीत जियोवच्याक बेसांवांनी भरलेल्या धन्य देवाक अर्गां पाठोवया. तो सर्गीचो दयाळ आनी काकुळदार देव आमच्या भावाच्या 27 वर्सांच्या ह्या मोठ्या संवसारी जिवितांत मनशा सायबांच्या वडण्यांक वा कळीत आसून या कळीत नासतना जर कितेंय पातकां आदारल्यान जाल्यार आनी ही पातकां ताच्या ससनाच्या जिविताक अडखळ जाती जाल्यार तो बक्षण्याचो बाप आमच्या ह्या मागण्या आनी विनवण्या मरिफात आमच्या भावाक बक्षाने पाठोवन ताचो आत्मो आपणाच्या गोपांत सर्गाराजांत भक्तांच्या वर्गांत स्विकार करून निरंतर ससनीक जिवीत फावो करून दी म्हूण मागया. ಪ್ರೀತಮ್ ರವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೈಸಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವರು ಅವರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಭಗವಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಪ್ರೀತಮ್ ರವರ ಮಿತ್ರರೊಡಗೂಡಿ ಪ್ರೀತಮ್ ರವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಂತ್ವನದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮೃತ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರೀತಮ್ ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಬೇಡೋಣ. We are saddened by the sudden demise of our brother Pritham Menejis. The words are inadequate to express the loss of our dear Pritham.
It is God who gave him to us as a friend, brother and son. God has loved him and therefore he has taken himself to him. May the Lord grant him eternal rest and admit him into his eternal abode. मोगाळ बाबा प्रीतम ना कुशेन दुखीन भरलेल्या काळजान तुका आमी आदेवस मागता. सर्गीचो बाब तुका ससनाचें जिवीत दिवन दी म्हूण मागता आसतना तूंय आमचे बसत माग. एक दीस आमचो नम्यारलेलो दीस येता आसतना त्या सर्गराजांत परत आमी भेटया. हांगासर जमलेल्या समेस्तांच्या नांवी, कुटुंबाच्या नांवी, विगार बापांच्या नांवी, यासकांच्या नांवी, धर्मीक भयणींच्या नांवी, फिरगसकारांच्या, वाड्यागारांच्या, इश्ट मंत्रांच्या, सैरादर्यांच्या नांवी मोगा आसो दुख आसो आदेवस तुका प्रितम आदेवस. तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडटलो. मरण वा विळा, रडणे वा दूख आनी काशची नांत म्हणल्या पवित्र उतराचेर बर बसून पोरच्या दिसा देवान आमचे तावन मेकळो करून आपल्या आदीन केल्ल्या देवादीन प्रितमाच्या निर्जीव कुडी बोवारी ताच्या आत्म्याक शांती मागूंक पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्या आसता. ताच्या संवसारी जिविताक आदेवस मागून ताका अंतीम नामान पटोवन मोगाची श्रद्धांजली भेटयता. हर एका दिसा सकाळी उदेंतींत उदेल्लो सूर्य सांजेर अस्तमतेंत बुडटा. सकाळी फुल्लें हर एक फुल सांजेर बावता. तेच परी थोड्या वर्सां आदीं अंतराळार सूर्य उदेल्लो पूण पोरच्या दिसा 2.5 वरार तो सूर्य बुडटा आनी दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाच्या घरचो दिवो पालवाता. देवादीन प्रितम आमचो भाऊ ह्या संवसारांत 27 वर्सांची मोटवी जिणी जियेल्लो तरी ह्या संवसारी जिणयेन ताणें ताचें जिवीत बऱ्या रितीन चलोवन व्हेलां. तो आमच्या इवजानाच्या तशेंच फिरगस कार्यांत एक क्रियाळ सांदो जावन वावुरतलो. ICYM संघटनान तशेंच फिरगस आनी वाराड हांतार ताणें विविध हुद्दे आपणाय जोडिल्ले आसात आनी ताच्या तांकी पुरती सेवा ताणें दिल्या आनी सर्व रितीचें मुखेलपण घेवच्यान तो सदांच तयार. प्रत्येक जावन विविध कार्यांनी मेतेरपण ताणें दाखयलां. तशेंच प्रितम एक तालेंतांनी भरिल्लो व्यक्ती आमच्या फिरगसीन जावच्या सर चटवटिकेच्यो तस्विऱ्यो आनी व्हिडिओ कार्ड माध्यमाचेर घालून ताचो प्रतिफळ जण आमच्या फिरगसीन कार्याळ सेवा तो दितलो आनी हर एकल्यांक तो वळखुच्यान बारीस हुशार. पूण आज फकत ताचो उगडास मात्र. सोबीत ह्या संवसारान भावा फुलल्लें तुजें जिणें, तुजें रुपणें, तुजो उगडास काळजा मनांत आमार जावं. तुज्या आत्म्याक शांती मागून भेटयता बाबा पवित्र मिसाची बली आबळे अंतीम नामान करून तुवें दिल्ल्या सर्व सेवेक आमी ICYM सांदे आभारी जावन भेटयता तुका ही मोगाची श्रद्धांजली. तुजो उगडास आमच्या काळजांनी सदांच आमार उरतलो. आदेवस बाबा तुका आदेवस, परत तुका मेळटा पर्यंत आदेस. वी मिस यू डियर ब्रदर, वी रियली मिस यू. ह्या संवसारी खंयचेय जिवीक मरण सोडून वचना पूण मनशा बांदान तें दूख भोगलेल्यांक खंडीत तें मरण सोंसना. तरी देवाच्या सक्तीन दुखेस्त कुटुंबाक देव आरण धरून दी म्हणलें मागणें आमचें जावं. मोगाच्यानू ह्या दुखेस्त कुटुंबाच्या तर्फेन दिनवासनेचीं 2 उतरां उलोवच्याक हांव उबो आसां. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या विगार बापांचो तशेंच वस्ते विगारांचो. हांव गडगडिल्ल्या वेळार आनी आयताराच्या मिसार तशेंच तो मरण पावल्ल्या उपरांत घराची भेट करून दुखेस्त कुटुंबां बुजयलां
मागणें केलां आनी धैर्यान भरलां तांकां दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या भावाच्या मोरणाच्या मिसाचे प्रधान येजाक जावन मीस भेटयल्ल्या तशेंच सर्ता बरीत शर्मोव दिल्ल्या मानादीक बाब आल्फ्रेड जॉन मिनेजेस कार्मेलीत हांचो ते पाद्र्याप जावन आसात. आमच्या कुटुंबाचे येजाक तशेंच सैरे पाद्र्याप जावन आसात. तशेंच 6 भेटवणी केल्ल्या सर्व येजाकांचो तांणी ह्या दुखेस्त कुटुंबा खातीर मागलां. तांकां ह्या संदर्भी दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव गडगडिल्ल्या वेळार आस्पत्रेक व्हरूंक सहकार दिल्ल्या सर्व आमच्या भावांक दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कांगणाडी फादर मुल्लास आस्पत्रेंत ताका संबंद जाल्ल्या डॉक्टरां कडेन उलोवन बऱ्यांतली बरी चिकित्सा दिवंक आनी आस्पत्रेंतली सगळी वेवस्था करूंक सहकार दिल्ल्या भाव जोक वेलो हांकां दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा वाड्याच्या गुरकारांचो प्रतिनिधींचो आनी सर्व वाड्याकारांचो. तांणी दुखेस्त कुटुंबाची भेट करून तांकां बुजयलां, तांचे बसत मागलां आनी तांकां धैर्यान भरलां. तांकां ह्या संदर्भी दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे मदें आसात सैरीं सिस्टरां. तांणी हांगासर येवन ह्या कुटुंबा खातीर मागलां. तांकां ह्या संदर्भी कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर आसात आमचीं मोगाचीं कुटुंबादारां, सर्व सैरीं धैरीं इश्टामंत्रां. तांणी घरा येवन मागणें करून तांकां बुजयलां, धैर्यान भरलां. तांकांय दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा शेजारच्या सर्व भावा भयणीक तांणी घरा भेट करून दुखेस्त कुटुंबा सांगाता तांचें दूख तांणी वांटून घेतलां. तांकांय दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर मुल्लास हॉस्पिटलाच्या आडळते वर्गाचो, दोतोरांचो, सिब्बंदी वर्गाचो, सहकार दिल्ल्या पोलीस इलाक्याचो तांकांय ह्या संदर्भी दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या मोरना विधीक हजर जाल्ल्या माजी मंत्री श्री बी रमानाथ रೈ आनी ताच्या संगात्यांचो तांकांय ह्या संदर्भी ह्या दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच श्रद्धांजलीचीं उतरां उलोवन दुखेस्त कुटुंबा बुजोवन दिल्ल्या सिस्टर रेखा, तशेंच ICYM तर्फेन श्रद्धांजली भेटयल्ल्या फ्लॅक्सिटा डी सिल्वा हांकां दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा SVPच्या सर्व संद्यांचो, स्त्री संघटनाच्या संद्यांचो, फ्रांसीस्कान 3ऱ्या वर्दीचो, तशेंच फिरगजेचा साबार माणेस्तांचो. तांणी घरा येवन मागणें करून तांच्या दुखान तांणी वांटो घेतला. तांकां दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रितमाच्या मोरणाची विधीचें मिसाचें बलिदान आनी सर्व कार्यक्रमां डिवायन वर्ल्ड TV चॅनलार प्रसार करूंक सहकार दिल्ल्या सिब्बंदी वर्गाचो दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या भावाची मोरणाचे विधीची फोटोग्राफी केल्ल्या मोरविन फ्रँक, तशेंच बँड वादकसून दिल्ल्या वेलांकनी बँड हांचो दुखेस्त काळजा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. अखेरीक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणून म्हजीं 2 उतरां अखेर करतां. सगळे पॅक फॉर एक प्रोग्राम आनी आयचो एक दीस मात फ्री आसलो. देवाक नाका आसलें हो दीस आमी फ्री धरलो आमच्या फ्री चिंतेन. पुढच्या ब्रेस्तारा
इस्कॉलाचें आमच्या इस्कॉलाचें फंक्शन आसतना एक पावणे 3 वाड्याच्या उरकाराचें फोन आयलें प्रितम इज नो मोर. एक न्यूज सगळी गरजेची शांती समाधान ते क्रिस्मस तयार ते बिगडली वयर जाली. इतली आमी प्रोग्राम प्लॅन केल्ली गे एका फाटल्यान एक फ्रिगत सांगात करूं आमचो एक वोट दाखोवंक वाड्याची सगळीं सांगात भुरगीं तरणाटी प्रायवंतां इतले कार्यक्रमांत आनी एक आमकां सांगाता घाला वाडो जात कात प्राय ते कुटुंब हे कुटुंब खंयचेंच ना सगळीं सांगाता मेळोवन आमच्या भावाक अध्यक्ष मागवायल्या. एक केस्त गडीत पूण ह्या गणितान कितें आमकां शिकोवंक मेळटा. कन्नडांत एक 2 शब्द आसात विधीनो विनाशनो. सुपाद्रेपान सांगलें जावं पुरो देवाचें प्लॅन योजन हें आमच्या भावाचें हांव कितलेंच 27 वर्सां. पूण आज आमकां हांव तरणाटे प्रत्येक जण तरणाटे लागीं हांव उपकार मागता हात जोड मागता. तुमी गाडी चलयतात स्पेशली 2 व्हिलर्स हेल्मेट घालूंक विसरनाकात. जर तर ते हेल्मेट असलें जाल्यार मागोत्तू ना हांव अश्युरिटी दिना शुअरिटी दिना. आमचो भाऊ उरतो आसलो कोण ना एक हेल्मेट आनी तुजो बापूय पयलीं रडून म्हणटालो फादर हर एक पडीचो पयसो आसतना हांव हेल्मेट काडून घेवन धांवतलो आनी म्हजो पूत हेल्मेट हाताक घालून भोंवतलो. कोणाक आमी दुरसोया गे देवाक गे आमच्या रुल्साक गे आमच्या पुलिसांक गे चडावत आमी हेल्मेटां घालची आमच्या पुलिसाच्या भियान. पूण तरणाट्यानो चिंता तूं केदळा घर बसरताय तुजे पसून तुजे आवय बापाय घरा राखतात. म्हजो पूत फाटी येतलो म्हजी धूव फाटी येतली घरा राखतात जीव दिवन राखतात. कित्याक आज ती 1-2 भुरगीं म्हजी 10 वर्सां एजाकी जिवितांत तरणाटो म्हळ्यार सरलो म्हळ्यार हो फस्ट तरणाटो जावन सगळे रप्पा हार्ट अटॅक जावन तशें मेल्लें पळयलां. पूण ह्या पुढच्या प्रायर रोल म्हळ्यार हो आमच्या मुखार आसा. हांव कोणाकच दुसना ताकाय दुसना पूण ही सत्र आम्हा सर्वांक तरणाट्यांक बादने हर एकल्याक जो कोण 2 व्हिलर चलयता 4 व्हिलर चलयता बेल्ट घालचें. ह्यो रुल्स रेग्युलेशन्स आमच्या बऱ्यापणा खातीर आमी गाडी काडून घेवन भायर सरतना आमचे पसत फाटल्यान घरा रावतात. समजता गे आमकां ही दूख कितें तांच्या आवय बापाय आसा. मोगाच्या प्रितमाच्या आवय बापाय न्हू आमच्या लागीं नात उतरां आसा कोणूच तुमकां बसून दिवंक जायना. सोम्यान मात्री आनी सायबीन बायन मात्री कित्याक तिणें भोगलां तिच्या पुताचें मरण कितें म्हूण. कितली दूख कितली जाणां आसले ते बसून पूण कोणें बुजयत आमचें धैर्य जावं पुरो ताचें हांव कितलेंच सोम्यान तसो उडास दवरला आनी त्या ताच्या मोगान आमी इतलीं जाणां प्रत्येक जाण आमचे तरणाटे आयसीयून तरणाटे त्या दीस न्यूज आयकल्या उपरांत पुरो एक डल्ल जाल्यात. सगळे आज बरे तरेन प्लॅन केला कितें जावं एकलीच हांव आम्हा सर्वांक आनी ह्या वेळार सर्वांच्या तर्फेन म्हज्या तर्फेन आनी हांगासर एजाके तर्फेन आनी फादर जेसनाच्या तर्फेन हे आमच्या भावाक हांव आदेवूस मागतां. आनी ह्या भावाच्या मोदनाक घेवन तशेंच ताच्या हप्त्याचे मीस पुरवाक 30 तारखेक 11 वरां दवरलां. 30 तारखेक 11 वरां दवरलां. दया करून उबे रावात. देवाच्या बागेवोंतानो ताच्या दाराक येया सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येया आत्म्याकाच्या स्वागतीव परमेश्वर
सर्वेस्परा ताका लागोन आनी निरंतर प्रकाश ताचे वांकय देवाच्या भागेवोतानो ताच्या दाराक येया सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळूंक येया आत्म्याक ताच्या स्वागत दिवून परमेश्वर तो करा. भूदयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो तुचे अधीन करता. ख्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा ख्रिस्त सांगता पुन्हा जिवंतो जातलो म्हूण तीर बरोवशान पाती येता. सबार्दिनी आनी तुवें बरलें अशें तुज्या उदार मनाची आनी ख्रिस्त थंय भक्ताच्या एकवटाची कुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तुका कोल्टीन मानून घे. तुज्या साकराक पितामक सर्गीचे दार उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दिशी कर. अशें क्रिस्ता सुवें पावोन तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा सांगाता आमी सगळे सदां काळ जियो क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरो तुज्या येण्या वेळी
काळीज पाती नितळते कर तूं इमा बरी रोडून हांव मागता कांतेपणी तुझी खुशी तुझी खुशी तुझी सची आमच्या बाबाक ही ह्या जिवितांतलो आपणाचो शेण देवान आपयलो
देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यान तो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी विनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक पितामाक सुमयेच्या आधीन करूया सुमी आपले शातीन ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुन्हा जिवन करूं आमच्या भावा पसत आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुन्हा जिवंतपण आनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरो जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सस्नीक मरचो ना लाजराच्या फोंडार तूं रोडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवत केलाय आमच्या बाबाक सस्नीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भावाक तुज्या राजांत घे आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यान ताका एकठांय आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसले ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणान बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावार ताचें बुजवून आनी सासनीक जिविताचें बरवशान आमकां धैर्य दी आतां सुमयान शिकयलेलें प्रार्थना सांगत आमी म्हणया ती सर्गीची माय आमचे पसत मागता आज आमच्या बाबाचो आत्मो सर्गांतल्यान स्विकार करून तशेंच ह्या कुटुंबाक दुखेस कुटुंबाक बुजोवन दी म्हणून मागया नमान मुरये सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकळाची काकूट कर आपल्या कर्णाची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशीक पाळोवंक ताका मोन आसलें खऱ्या बावार्थान हांगा ताका बावार्थ्या ते एकवटां आयलो तरी तेच बरी तुजे काकुळटीन सर्गी देवादूताच्या वरान ताका स्वागत मेळो क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ससनाचो विशय ताका ससनाचो विशय ससनाचो विशय सर्वांनी फलांत मेळचें दुखेस्त कुटुंबांत समाधान दिवच्याक आनी दिकाच्या पेज्यांत वांटेली जावच्याक देव बरें तुजी खुशी